चलतांव क्रिस्ताचे साक्षी जावून ल्हान फुलतेरेसा परी मोग करून ल्हान ल्हान कामांनी सर्ग जोडून बाळका जेजूची देख घेवन चलतांव क्रिस्ताचे साक्षी जावून यात्रिक आमी बरोवशाचे यात्रिक आमी ल्हान मेटांनी चलचे यात्रिक आमी बरोवशाचे यात्रिक आमी ल्हान मेटांनी चलचे यात्रिक आमी हर कष्ट नष्ट मोगान वेगून बेविश्वास पयस करून सत मानून फुडार सौम्याच्या हातान टिकून अत्रेकतांव क्रिस्ता सारके जावून हर कष्ट नष्ट मोगान वेगून बेविश्वास पयस करून सत मानून फुडार सौम्याच्या हातान टिकून अत्रेकतांव क्रिस्ता सारके जावून यात्रिक आमी बरोवशाचे यात्रिक आमी ल्हान मेटांनी चलचे यात्रिक आमी बरोवशाचे यात्रिक आमी ल्हान मेटांनी चलचे यात्रिक आमी बसया आनी मिसाक तयार करया देव बरो दीस दिवंक तुमकां सुमेस्तां. गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन संभ्रमच्या दुसऱ्या दिसाच्या नोवेनाक तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो स्वागत. जर बाळका जेजूचे तेरेज आमकां सांतीन जावन मेळ्ळ्या तर तिच्या आकारणेंत तिच्या कुटुंबाचो पात्र बोवरतो. इगर्ज मतेन अधिकृत रितीन सांतीपणाक उबारलेलें पयलें काजरी जोडें तिची आवय आनी बापूय. आधुनीक समाजाची पंत आव्हानां आमच्या कुटुंबाक भोव कठीण रितीन दोसच्या ह्या समयार आधुनीक समाजांत जियोवणी कशें सांतीपण व्यंग्येत म्हणलें तिच्या कुटुंबान आमकां दाखोवन दिलां. हे मनान धरून आज आमी MFC मिशनरी कुटुंबाचो जुबलेव संभ्रमता आनी हाका पूरक जावन कुटुंब जमता थंय बरवसो जियेता म्हणलो विशय नियाळतना आमचीं कुटुंबां सोम्याक समर्पिया आनी आधुनीक पंत आव्हानां समर्पक रितीन फुडें करूंक आदार मागया. आतां आमी सुमेस उबी रावया. ह्या मिसाक संगता कंदार गावून प्रवेश गीत गावून सुरवात मागया. Bapa ami setia Hikastania tuka kita gatau Hikastasa tu sumber Ikutan cium ketritan Ubistana tangka
मोची देवो तुझी मुर्गी कर आमकां पोवी केल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताची कृपेन सासणेची वेळ आमकां सोडून दिला एकूटांचा बापा आमी सगळ्या एकाच ताळया तुका दिता गाता एकाच काळजा तुजो मोग करता एकूटांची एकत्रिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमच्या सोबे आसू जंय कुटाम जमता थंय बरवसो वाडटा आनी असल्या विशयाका लायचे नवें आमी करता आसतना हे घडीभर देवान आमकां फोव केल्ल्या अपुर्बायेच्या कुटुंबा खातीर देवा करगां दिवया आमची आवय बापय पवित्र मातृमणीच्या ह्या लग्नाच्या संस्कारा वरवीं सांगता आयली आनी आमकां हर एकल्यांक जल्म मेळ्ळा जशें जुजे मोरी आनी जेजूचें भाग्यवंत कुटुंब तशें आमचें कुटुंब जावूं शाक ह्या नव्या वेळार मागया आमचें तें आसलें उणेपण जर तर भाग्यवंत कुटुंबा सारकें आमी जियोंक चलवाल्या ह्या घडये देव आमकां बरवशान भरूं आनी पवित्र साबा जशें आमकां शिकयता कुटुंबाची देख पवित्र त्रित्वेची देख देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो ते एक जण पूण एक सैम असल्याच सैमान आमी वाडोवंक देवाचो आदार मागया आनी आमच्या तावन जाल्लें उणेपण वळखून घेवया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनांत चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच अंकुर मुरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना म्हाका सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकुट सोमिया काकुट Krista kakut Krista kakut Sumya kakut Sumya kakut आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबाचो उगडास करया तशेंच आख्खी पवित्र सभा तेय कुटुंब ह्या कुटुंबाचो उगडास करया प्रार्थुया सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या महिमेचो प्रकाश आमच्या काळजांनी फांकय ह्या उजवाडान संवसाराच्या काळोखांतल्यान सोलून सासनीक उजवाडाच्या आमच्या माय देशांत आमी पावशेंक या आमी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवो चलयता सासनाच्या सासना आमेन धर्मदुतां कृत्या पुस्तकांतलें वाचप उपरांत तांकां भायर आपण हाडन बंदसळेच्या अधिकारान विचारलें मानेस्तानो
बाचाव जाय जाल्यार हांवें कितें करीत जाय. तांणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर, तवळ तूं बाचाव जातलोय, तुजें घराणेंय बाचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतर परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या मारांचे गायी धुले आनी ताणें आनी ताच्या सगळ्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतर. देवाचे वडोवकार. Sovusvo a Cristaru maka तुराताय देवा. मुझ्या तोंडातली प्रार्थना ऐकून घेतली म्हूण सर्वेस पोरा. सगळ्या मुझ्या काळजान हांव तुका दिन वाजता. तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता. तुझ्या पवित्र मंदिरासमोर तुका साष्टांग नमस्कार करता. तुझो हुस्वो आ क्रिस्तारू म्हाका तुराताय देवा. प्रासवोर्ते तुझे नाव आणि तुवें दिल्ले उतर. देखून तुझ्या नावाची होगळी गाता. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका काण दिले. मुझी काळीज घट कर म्हाका धैर्यान भरयो. तुझो हुस्वो आ क्रिस्तारू म्हाका तुराताय देवा. तुझो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय. मुझे खातीर तुझो हुस्वो हात कितें करूंक तयार. तुझो मोग सर्वेस पोरा सस्नाक बाळता. तुझ्या हाताची कृत्यां तूं विसरनाका. तुझो हुस्वो आ क्रिस्तारू म्हाका तुराताय देवा. तुझो हुस्वो आ क्रिस्तारू म्हाका तुराताय देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले पडचेर तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हालेलुया 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 हालेलुया
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. क्रिस्ताचे जनान हे परी जाले. ताचे माते मोरयेक जेजू लागीं करार जाल्ले, पूण तांच्या लग्ना पयले ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस, तरी मोरयेक अपकीर्त आडोंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पदकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवादी मरिपात सर्वेश्वरान म्हणलें तें, एक आमकारी चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हणल्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. जुजे निधींतलो उरतास सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायले प्रमाणे केलें. मोरयेक आपली पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली. देवाचे उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, सबार तेंपा आदीं अशी एक काणी हांवें आयकल्ली हास्य रुपार. भुरग्यांकय परिक्षेच्या पयलें मोरयेच्या इमाजी मुखार येवन 2 वाती पेटयल्यो. आनी कोणें विचारलें, ह्यो 2 वाती कित्याक पुता पेटयल्यो? एक मोरयेक आनी एक मोरयेच्या पांया मुळा आसाने ताका सोरपाक. कित्याक आतां पुता 2 सोरपाक कित्याक? मोरये कडेन मागून वात पेटोवची. जर तर मोरी दिना तो म्हणी दिवं. काणी सोंपी, पूण आमच्या हर एकल्याच्या जिणयेची हकीकत ही. देवा लागीं मागता, पूण इल्लें निराशी जाल्ल्या वेळार तो दिनातल्या वेळार कितें करचें? हाक बोग मारता, पूण मेळनातल्या वेळार आनी एकल्याची वाट सोदता. चुकलां कितें ह्या घडितांत? भरवोसो. भावार्थ आसा देखून आमी देवाच्या पांया मुळा येता. पूण देव दिताच म्हणलो बरवोसो नातल्या वेळार आमी इंग्लिशान म्हणटा ऑल्टरनेटिव्ह, आनी एक बदली कितें मेळटा जाल्यार पळया. तो दिना जाल्यार हांवें आनी एक वाट पळय जाय न्ही, वट्टारे हांवें वांसून व्हरा जाय. बरवोसो नातल्या वेळार अशें जाता. देखून बरवोश्याची यात्रिका म्हणून ह्या सगळ्या जुबलेवाच्या वर्सा वेळार आमी नियाळ करतना बरवोसो म्हणलें कितें आमी गुंडायेन चिंतूंक आसा. आमी पाळटा हें, पूण आज दर्या सारकें न्हय तर एक थेंबो तरी आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. बरवोसो म्हळ्यार कितें म्हणून. आनी आमकां पवित्र सभा ह्या देवाचें उतरच शिकयता 3 दैवीक शेगूण: भावार्थ, बरवोसो आनी मोग. भावार्थ आमकां हेब्रेकारांत बरयल्लें पत्र सांगता, आमकां सर्गींच्या कुशीक आमी जोडूंक जाय आसल्याची खात्री.
मोग देवाचेंच सैम आमी आपणावचें आनी ताच्या मदें आसा बरवोसो. बरवोसो म्हळ्यार हें जें कितें हांव भावार्थान मागतां तां म्हाका येदोळच मेळना. म्हणल्या चिंतपान म्हणल्या भोगणांनी ताच्या की चड करून आमची आशा सुफोळ जाल्ल्या नमुन्यार आमी जियोवचें. हाका लागून बरवोशा मदें आनी संवसारीक जावन तुमी थंय हांगा गेल्ल्या वेळार आमकां आजकाल खंयच्या एका फिल्मांत खंय हांवें आयकल्लें बी पॉझिटिव्ह म्हणून बरें सकारात्मक चिंतप दवरा, हर एक घडी हांसून रावा, बी पॉझिटिव्ह. तांतू तुवें जैत जोडी येता म्हणून. तांतू आनी बरवोशान फरक आसा. हांगा बरवोसो देव आमकां कितें दिता म्हणलें येदोळूच म्हाका खात्री जाला. हाका लागून हांव भावार्थ त्या नमुन्यार दवरतां. ह्या घडये हांव उगडास करतां आमच्या आदल्या पापसाहेब असो बेनेडिक्ट 16वो. हाका लागून हांव एक शब्द इंग्लिशान सांगतां. ताणें कांय इटालियन भाशेन म्हणलें जावं पुरो या लातीन भाशेन म्हणलें जावं पुरो. तें इंग्लिशांत अशें तर्जुमो केलां. कोंकणींत आमकां तर्जुमो करतना तितलें बरें करून येनात उतरां. भावार्थ समजलें. भावार्थ आज इल्लो शेळेला. आमी भावार्थ आमी आणकी जिवो करूंक जाय समजलें आमकां. मोग तो आमकां सर्गार व्हरून पावयता. सर्गार मोगूच. ह्यो दोनी संगती पाळूंक आमकां अती गरजेचें म्हूण बगता आयच्या दिसा. कित्याक भावार्थ आमचो शेळेवन गेला. मोग आमकां संपूर्णाय दिता. गरजेच्यो संगती. बरवोसो खंय पाळसो. इंग्लिशांत ताका शब्द होप. देखून पाप साहेब म्हणटा इंग्लीश भाशेंत हांवें सांगची उतरां. देर इज मोर स्कोप फॉर होप टुडे बिकॉज वी आर लिव्हिंग इन ए होपलेस सिच्युएशन. आमी कांयच बरवोसो नातल्ल्या परिस्थितीन जियेते आसा. खंयी वसा पेपरां उक्ती करा. सुरवेर तावन आखेर पर्यंत आमचे राजकीय सोलवालां, आमची समाज सोलवाल्या, आमचे खेळगडी सोलवाल्यात. पुरा सोलवणूच निराशा निराशा निराशा. तुमी तुमच्या इश्टा सांगता बसून उलया. सुखाचें कितलें उलोवणें 5 मिनटांचें उपरांत 50 मिनटांचें उलोवणें पुरा खंत दूख कश्ट दूख सकट. बरवोसो न पयस जाला. म्हणटा आसतना पाप साहेबाची उतरां करी. आमी आनीकी चड मापान आज बरवोसो पातये येता. ह्या बरवोसो आमी आदारूंक प्रयत्न करी येता. कित्याक आमी बरवोसो नातल्ल्या परिस्थितींत आसा. वी आर लिव्हिंग इन ए होपलेस सिच्युएशन. देरफॉर वी कॅन प्रॅक्टीस होप मोर दॅन एनी अदर. तातल्या बरवोसो म्हळ्यार कितें लांबा एक सांगूंक आमकां जायना. आनी हाका लागून सगळें वर्स आसा आमकां नियाळ करूंक. बरवोशाची यात्रिका आमी. पूण बरवोसो पवित्र साबा आमकां शिकयता सर्गींचें राज आनी सासनीक जिवीत हांची संपूर्णाय जोडच्या खातीर हें सूख कशें आसा म्हूण आमी अत्रेकचें. सर्गींचें राज आमकां सगळ्यांक निर्मिलां आनी सासणाचें सूख हाका आमी अत्रेकचें. हाका म्हणटा आमी बरवोसो. हाका लागून पवित्र सभेचे सुमार मध्ययुगांतले शिकोणदार म्हणटात बरवोसो एक ओडणी. एका भुरग्याक आवय थंय ओडणी. एका दादल्या स्त्रियेक एकामेका थंय ओडणी. आकाशाक भुमी थंय ओडणी. जायत्या करंटाकी ओडणी. आमी कितें हात लायता आसतना आमकां लागता करंट. आमचें सैमच बरवोशाचें म्हणटात पवित्र सभेचे शिकोणदार. ही एक ओडणी आमच्या काळजांनी आसा. ती ओडणी एक राजावना समजल्यात. थोड्या फावटी ओडणेक ही सूख म्हूण खबर आसा. आणकी तो मनीस कित्याक धांवता. जावं सोऱ्या फाटल्यान जावं जुगारे फाटल्यान जावं कोणूय एकामेकाच्या मोगार पडला. थोड्या फावटी आमी विचारता आजी मोत सारकी ना गाय कित्याक ताच्या फाटल्यान धांवता. ओडणी एक राजावना. हाका लागून पवित्र सभा आमकां बरवोसो एक ओडणी म्हणटा. ही ओडणी हर एकल्याच्या काळजांनी देवान घाल्या. हर एकल्याच्या काळजांनी आसा. देखून सैमीक कितें न्हय आसलें चलतना आमी म्हणटा कितेंगी सोडून आसा. म्हळ्यार कितें तुमी दूद
रांदनीर दवरलां दूद वतना म्हळ्यार दुदान कितें चड आसा उदक चड आसा जावं पुरो ह्या त्या दुदाचें सैम ओमतूंचें सगळें कोतकोतल्या उपरांत देखून असल्यो संगती नातल्या वेळार कितेंय सोडूं नये आसा म्हूण आमचे लागीं आमी समजूंक जाय देखून ही ओटणी आमच्या हर एकल्याच्या काळजांनी आसा देखून भाव भयणीनो पयलें सांगचें ह्या ओडणेक दामून दवरी नाकात देवा लागीं येता आसतना हेरांक कितें चिंतात समाज कितें चिंता परवा नाका तुजें काळीज कितें सांगता ताची परवा कर तें पुरो बरवोसो आमकां सर्व संगतींनी शुद्ध करता म्हणटा पवित्र सभा आपल्या शिकवणेन बरवोसो म्हळ्यार कितें भावार्थान आमी सत म्हूण म्हणटा ताची खात्री पूण बरवोसो हें घडतेलेंच म्हणटा आसतना सगळो संवसार म्हणटा साध्यगी वैगी नैगी एका बिझनेसमॅनांतय सक्सेसफूल जायचें जाल्यार ताणें बरवोसो आसूंक जाय हांव ह्या बिझनेसान पयसो घालतां म्हाका आतां 2 या 3 वांट्यांनी पाटी मेळटलोच म्हूण तसलो मात्र जिखूंक शकता नाजाल्यार जिखना देखून आमकां बरवोसो शुद्ध करता म्हळ्यार कितें बरवोसो आसतना आमी खंयच्याचें लॅक मेजिना तें जातलेंच म्हणलें गॅरंटी आसा ताका लागून आमी लॅक मेजिना शुद्ध करता बरवोसो आमकां निराशेतावन वाटयता म्हणटा पवित्र सभा निराशेतावन वाटयता सगळ्या कडेन कश्ट दूख बेजार येता आसतना बरवोसो म्हणटा पाती येवन राव मेळटलें 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 जातलें म्हळ्यार कितें आतां हांगा कोडयाळ घरांत तुमी दुसऱ्या गांवांचे हांव नेना मेयाच्या म्हयन्यांत तापता तापता वोत सगळ्यान सुखी धाड तुमी ही दग म्हज्यान सोसूंक जायना हांव वांचलोंगी ना म्हाका कळना म्हणटना तुमी कितें म्हणटात राव सायबा थोडे दीस 1-2 हप्ते वो 1 म्हयनो जून आयलो पावस आयलोच म्हणून सांगना तुमी बरवोसो आमकां निराशेतावन वाटयता बरवोसो आमकां निराधार आसल्या वेळार राखता कोणी आमकां आधार दिवची नात थोड्या बोटी आमी आमच्या निराशे वेळार देवा लागीं धांवून येवचें म्हणटा थोडीं जाणां ताका एकी गरजत लागल्या पूण बरवोसो मात्र आमकां राखता म्हणलें धैर्य आमकां आसा निमाणें जावन आमकां पवित्र सभा शिकयता बरवोसो आमकां संतुश्टी करता म्हळ्यार हांवें मागलें म्हाका येदोळूच मेळटा म्हणलें कितें आमी सत गजाल तांतूं आसा देखून आमकां बरवोसो संतुश्टी करता भाव भयणीनो ह्या घडये नियाळ करता आसतना जाल्यार बरवोसो खंय तावन आरंभ जाता बरवोशाचो आरंभ खंय एका कुटुंबांत कशें पळय आमी कुटुंब जावन बसता आसतना पयलें जावन आमी उगडास करचें कितें आदल्यो काणयो आदी कितें घडलां हांव ल्हान आसतना अशें जालें तांगेर अशें जालें आंगेर अशें जालें म्हणून सक्कड आमी कुटुंबाचें उगडास करता कुटुंबाचें देखून कुटुंब म्हणटा आसतना सांगाता येता आसतना उगडास कुटुंब म्हणटा आसतना रुची तुमी एका घरांत जावन आनी एका घरा वसागी एका घराचें जेवण आनी एका घराच्या जेवणाचें वेगळें आसता तांच्या घरा रांदची रीत वेगळी आसता कुटुंब म्हणटा आसतना आमचे हाव भाव आमची साल वेगळी वेगळी आसता ह्या कुटुंबाच्यांनी तांणी मैपासी उलोवणें त्या कुटुंबाची इल्लें हारामी उलोवणें सक्कड देखून आमचे हाव भावी कुटुंबा सारकी आसतात जाल्यार हो दैवीक शेगून बरवोसोय कुटुंबांतावणूच आरंभ जावचो काली देव म्हाका पावता म्हणनी देव म्हाका येदोळूच पावला देव म्हज्या कुटुंबांत आसा देखून निराशेची परिस्थिती जाल्यार आशा ना जाल्यार हांव पाती येता अशें जातलेंच म्हणून कित्याक हें मेळचें एका बरवोशाच्या कुटुंबांत बरो रूख बरें फळ दिता बरो रूख बरें फळ दिता
देखून जी कितें आवय बापूय शिकयतात भुरग्यांकय भुरगीं तेंच तांच्या भुरग्यांक शिकयतात संतती तावन संतती हें वाळून वेता देखून दैवीक शेगुणू पवित्र सभा आमकां शिकोवचें पवित्र सभेन आमकां शिकोवचें फकत दोतोणेच्या क्लासींत न्ही एका कुटुंबा जिवितांत देखून आयची दोनीय वाचपां आमकां सांगा लागलीं पावल आनी सिलास तांणी एका स्त्रिये विशयान तिक्यात ही स्त्री मुखलो फुडार भविश्य सांगताली आनी ही स्त्री सैतानाच्या बोळान तशें करताली म्हूण पावलाक कळ्ळें देखून त्या स्त्री येतावन सैतानाक धवडायतात आतां ह्या स्त्री येतावन एका कुटुंबाक मस्त लाभ जातालो आतां हो लाभ करतलो मनीस पावलाच्या विरोध आनी सिलासाच्या विरोध सानेद्रीक सभेक थंयसर कंप्लेंट दिवन तांकां बंदिवान करतात आनी तांकां खोडदावांचे मार घालून सगळी रात बंदेन घाल्ल्या वेळार भुंय कांपणी जाता बंदेचे दारवटे उक्ते जातात आनी हो बंदिसाळाचो अधिकारी चिंता आतां पावल आनी सिलास धांवून गेल्यात म्हणून पूण ते आनीकी जैलांतच रावन देवाची स्तुती करताले गायनांनी आनी ह्या वेळार त्या बंदिसाळाच्या अधिकाऱ्याक कळ्ळें हांचो भावार्थ खरो देखून तो आपली सूख वळखून तांच्या मुखार येता आसतना पावलाची उतरां अपुर्बायेची तूं आनी तुजें कुटुंब सगळें तुजें कुटुंब देव राखतलो म्हूण ताका बरवसो दिता आतां त्या बंदिसाळ्याच्या अधिकारीक ताचें कुटुंब राखतलें देव राखतलो म्हणलो तो विशय न्ही तो खरो विशय पूण पावलान हें घडीत सांगा जाय जाल्यार पावलाक हो अनुभव पयलो जाला देखून बरवसो आमी कुटुंबांत एकामेकाक दिवचो भाऊ भयणीनो आरंभाचेर आमकां सांगलें जेजूचे ल्हानफोल तेरेस अपुर्बायेची सांतीन ह्या नव्या युगाची तिका पवित्र सभेन सांत म्हूण पासान 100 वर्सां जाता आसतना आमकां जायत्यो संगती पवित्र सभा हे आमचो संवसार सांगता मस्त फामाद जाल्ली सांतीन जी येयल्ली कितली 23 वर्सां 23.5 वर्सां तांतली 15 वर्सां कुटुंबान जियेली उपरांतली वर्सां आपल्या भितरल्या माद्रीच्या जिवनांत ती जियेली पूण अपुर्बायेची सांतीन पूण तिचे जिणी सगळी कश्टांनी भरून गेल्ली जाल्यारय आपल्या जिणयेंत हे कश्ट येता आसतना 23 वर्सां 23.5 23 वर्सां टीबीच्या पिडेंत आनी मस्त कश्टांनी म्हणल्या बरी आखरेचे तिचे दीस ती जियेत आसतनाय बरवसो तिणें सांडुल्लो ना कित्याक आपूण येदोळूच सरकार आसा देवाच्या काळजांत आसा म्हणून तिका बरवसो आसलो त्या बरवश्या काल ती जियेली आतां हो बरवसो ती शिकल्ली कोणा तावन तिच्या आवय बापयता तिच्या आवय बापयता असलें एक भाग्यवंत कुटुंब आमकां पळोवंक मेळना आसल्ल्यो सगळ्यो 5 जाणां धुवो सगळ्यां माद्री जातात 9 जाणां भुरगीं तांतलीं 4 जाणां भुरगीं सुरवेर सरून गेलीं झेली आनी मार्टीन हीं दोगां आवय बापय जेजूच्या ल्हानफोल तेरेसाची गेले ते पटी कोण एकलो विचारतालो फादर कोणाक एकल्याक सांत म्हूण पासारी जाय जाल्यार कितें करी जायी कोणाक एकल्याक सांत म्हूण पासारी जाय जाल्यार कितें करी जाय एकलो एक टिका करचो मनीस आसलो बरवसो नातलो मनीस तो म्हणालो मस्त पयसो जाय म्हणालो ताणें चिंतलें हांगा वचून आमी सरकारी अधिकारींक पयशे दिल्ल्या बरी पवित्र सभेन ती पयशे दिल्यार सगळ्यांक सांत करतात म्हणून आनी असलें चिंतप आजकाल आमच्या माध्यमांनी आमच्या युट्यूबांनी जायतें घालां पयसो दिल्यार वातिकान कोणायकी सांत म्हूण पासारता ना सांत जायचे जाल्यार कितें सांतीपणान जिये जाय तितलेंच आनी हें कोण जियेल्ली जेजूचे ल्हानफोल तेरेसाची आवय बापय जेयली ल्हान प्रायर्च म्हणल्या बरी ह्या भुरग्यांक जल्म दितेच थोड्या तेंपान सरली पूण ती एका नमुन्याच्या डिप्रेशनांत आसली देखून भाव भयणीनो आजकाल आमच्या मदें आतां पांयाची पिडा आयल्यार ती पिडा कुडीची जाल्यार कॅन्सर आयल्यार आनी कितें जाल्यार त्यो सकट कुडीच्यो पिडा मोतीची कांय इल्लीशी पिडा आयली म्हणटा आसतना सगळ्यांनी वलावचें आमकां लेकाबाय पिशें जशी कूड तशी मोत न्ही गी ती पिडा तांतू पिडा आयिल्ल्यान कितें जाता सोंसली काय दाखोवची आमची आमी गरजेची
भायले गांव जाल्यार सुद्राले, पूण आमच्या भारतांत आमी आणखी हेरांक केणटा तकलेची पिडा कितें जाली, तातूंत कितें करी येता. 100 नमुन्यांच्यो पिडा आसात, पूण आमी सगळ्यांक ओलावचें तें पिशें तो पिसो. ही ताची ल्हान फुलाची आवय एका नमुन्याच्या डिप्रेशनार आसली. सामाजीक परिस्थिती मस्त आसली, जाल्यारय तिचे असल्या परिस्थितींत तिणें तिचें सांतीपण सांडल ना. तिणें तिचो बरवोसो सोडूंक ना. एका आवयची देख ती. आनी हें चेडूं आपल्या आवय विशांत चड तेंप जेजूचे ल्हान फूल तेरेज आवय सांगाता जियोंक ना तरी थोडो तेंप मात्र, जाल्यारय आवयची ती देख, आवय सुतो पाणो घेतले ताचेतय त्या आवयचे रगत वळताना तिणें आपल्या आवयचे सैम जोडला. कश्टां अनवरांनी बरवोसो सांडूंक न्हू म्हणून. उपरांत बापोय मार्टीन ह्या भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यांक वाडयता आनी तो काळ पवित्र सभेचो फ्रांसाच्या गांवांत सुलभायचो न्हय. फ्रांसाचे कितें चळवळ जाल्या उपरांत इगर्जो सकट नाश केल्ल्यो, पाद्र्यापांक सगळ्यांक मान काडिल्ले. आनी असल्या परिस्थितींत जियेत आसतना सक्कड कडेन निराशा निराशा निराशा. आनी हो बापूय आपल्या दुवांक बरवशान वाडयता. कितलेय कश्ट येवं फूड करूंक जाय म्हणल्यार बरी. देखून मार्टीन निमाणें तोय तकलेंत अस्कत जाल्ल्या मरी जावन ताणें ताचे दीस संपयले. आनी 2015व्या वर्सा पवित्र सभा जेजूच्या ल्हान फूल तेरेजा सांगता ह्या जोड्याक सांत सांतीन म्हूण पासरता. पळयाक अपुरबायेचें कुटुंब. आवय बापाय सांत सांतीन, धूव सांतीन, अख्ख्या पवित्र सभेच्या मिसांव गांवाची सांतीन. आतां हांवें कितें म्हणचें? जायत्यो संगती आसात जेजूच्या ल्हान फूल तेरेजा विशां. तिच्या जिणेची आत्मचरित्रा कोंकणींत ती पुस्तक आसा जेजूचे ल्हान फूल तेरेज म्हणून. अवकाश मेळ्ळ्यार वाचा. अपुरबायेची काणी, अपुरबायेची काणी. एक फावटी एका भायल्या गांवांत, भायल्या देशांत हांव आसलो. एक कडेन कॅनडाच्या गांवांत गेल्ल्या केळाय सोनवाराचे मीस जावन इगर्ज बंद करून विस्तार विगर्ज भायर येता आसतना एक देदेस्पोर जाल्लें चेडूं, आंगार कांय थोडेंच वस्तूर आसा. तरणाटे कांय एक 18-20 वर्सांचें चेडूं घेवन ड्रग एडिक्ट जालां आनी एका कोणशाक पडलां. तांच्या इगर्जांनी एक बरीशी रीत आसा. कितें, लोकांनी तांची पुस्तकां वाचून जाल्या उपरांत अन्न ते इगर्जेक दितात. इगर्जेची व्हड लायब्ररी, उक्ती लायब्ररी, कोणाक जाय ती पुस्तकां काडयत. आनी हें देदेस्पोर जाल्लें चेडूं सगळें पिसांतूर जाल्ल्या बरी दिसतालें. आनी हांवें आतां म्हाका इगर्ज बंद करूंक आसा, तुवें भायर वचयत गे म्हणटना ताणें फादर कॅन आय टेक होम दीस बूक म्हणालें. हो बूक हांवें घरा व्हरयेत गी. ओरू म्हळें हांवें. म्हाका ताचें टायटल दाखयता बुकाचें. म्हणटा आसतना चेडूं बूक दाखयता, द स्टोरी ऑफ द सोल. जेजूच्या ल्हान फूल तेरेजाची आत्मकथा. हांवें थोडीच पानां तुमी मीस जाता आसतना हांवें वाचली. आतां म्हाका ही सगळी काणी वाचूंक जाय म्हणालें चेडूं. कोण जाणा मुखार कितें जालें म्हूण हांव नेना ह्या चेडवा विशां. पूण हांव चिंता एका तरणाट्या चेडवाक ह्या तरणाट्या सांतिनीन देख दिली, बरवसो दिलो. कोण जाणा देव पावलो जाल्यार तें ताची जिणी बदलून बऱ्या वाटेक पावतलें. देखून भाव भयणीनो, निराशेच्या संवसारांत आसतना निराशी जायनाकात. सगळ्यांनी कश्ट दूख पिडा शिडा म्हणटा आसतना बरवसो सांडिनाकात. जेजूच्या ल्हान फुला सारकें, जेजूच्या ल्हान फुला सारकें ताच्या आमी ब्रिवियरी म्हणटा तातूंत एक बूक मार्क आसलो. तातूंत बापूय वयर माळयेर आसा. हे ल्हान भुरगें मेटांचेर हात दवरून वयर पळोवन आब्बा म्हूण बरवशान मागता. म्हळ्यार ताका खबर आसा वयर आसलो काळोखांत, म्हळ्यार वयर लिपतो आसलो बापूय आपणा पावतलोच म्हणून. आमच्या कुटुंबाक जाय असलो बरवसो. देव आमकां फावो करूं. आपणा लागीं धांवून आयिल्ल्या भुरग्यांक, आपणाच्या भुरग्यांक देव केदींच पयस सरिना, खंय पयस करिना. हो आसा भाग्यवंत कुटुंबाचो बरवसो. आमच्या इजोन एकल्याचें कुटुंब भाग्यवंत जावं. उबी रावया. आमी सगळीं देवाची भुरगीं आमच्यो गरजो आमचो सर्गीचो बाप जाणा, जाल्यार आमी ह्यो गरजो उसां सांगचे गरजेचें.
देखून आमची भावार्थ्यांची मागणी देवा मुखार दवरुया. जबाब आयक आमचें प्रार्थन ये बापा. आयक आमचें प्रार्थन ये बापा. पदवेदारा बापा, तुज्या पुताचें मिसांव मुखारसून व्हरच्या पापा साहेबाचेर, गोवळी बापांचेर, याजकांचेर आनी पवित्र सभेच्या सर्व मणियारांचेर तुज्या मुखा म्हणसो परजळ फांकय. ह्या जुबलेवच्या वर्सा तांची काळजां मना भावार्थ आनी बरवशान बर म्हण मागता हांव. आयक आमचें प्रार्थन येसुया. मोगळा बापा, मागता आमी आमच्या कुटुंबा खातीर. जायतीं कुटुंबां राग, मोसोर, हगे, जिद्द, स्वार्थ, मानभेद असल्या वायट संगतीक लागून आपणाचें तशें पेल्याचें जिवीत पिड्ड्यार करून आसात. बक्षण असो, शांती समाधान असो आनी माया मोगाचो पावस आमचेर वत. अशें आमची कुटुंबां तुज्या पुताची शुभ वार्ता परगट करची बळवंत हातेरां जावन रुपांतर कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदारा बापा, मागता आमी आमच्या भुरग्यां पासत. आज कितलींशीं भुरगीं वडिलांचें उतार आयकनासतना अंमल पिवनान, मादक द्रव्यां, मोबायल एडिक्शन, लैंगीक सडिळाय आनी हेर वायट संवयांच्या गुलामपणान शिरकाल्यान. अशें कुटुंबान तशें समाजेन बेजारायक आनी नालिसायेक कारण जाल्यान ह्या आमच्या भुरग्यांक तूं आपोड. वायट वनवण्यांतान भायर येवंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. आयक आमचें प्रार्थन येसुया. दयाळा बापा, विविध कारणांक लागून विच्छेदनाच्या वाटेर आसच्या सर्व काजारी जोड्यांचेर तुजी मोवाळ दिश्ट घाल. तांची मोत उजवाडाय. बोगसणें मागूंक आनी बोगसणें दिवंक तांकां शिकय. अशें तांच्या वैयक्तीक जिवनांत तशें तांच्या कुटुंबांत परत शांती राज करूंक मागता हांव. आयक आमचें प्रार्थन येसुया. बुजवणदारा बापा, जेजू बाळकाच्या ह्या पूर्ण शेतान MFC मिशनरी कुटुंबाचो जुबल्यो संभ्रमता आसता तुज्या पुताच्या उतरांचेर कुटुंबां बांदून हाडच्या तांच्या वावराचेर तुजी दिश्ट घाल. MFCची जायतीं भावंडां आमचे देसीन तशें परगांवान मिसांव वावर चलोवन आसात. तांचो वावर व्हडा उमेदीन चलोवंक आनी मेळच्यो सर अडखळी समर्पक रितीन फुड करूंक तांकां आदार दी. तांणी चलोवन व्हरच्या हर एक योजनेचेर तुजी विस्नार बेसांवां वत म्हूण मागता हांव. आयक आमचें प्रार्थन येसुया. एक घडीभर खंयच्याय एका मनशा खातीर जो याजी तुज्या मोतींत येता तांचे खातीर मागा. तांचें कुटुंब देवाक समर्पिया. सर्वेस्परा देवा, तूं आमचो रचणार आनी आमच्या वयल्या मोगाक लागून तुज्या एकल्याच पुताक तुवें एका कुटुंबान जल्मोवंक फावो केलें आनी अशें कुटुंबाचें जिवीत तुवें पवित्र केलें. आज निराशेंत आसल्या सर कुटुंबांक तूं पाव. तशेंच बरवशान जियेतल्यांक तांच्या बरवशाची संपूर्णाय तूं दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. Why not take out?
구르고위 자우소랑소 소며 가니기니 기운도 소며 기와 갈사지 모나서니 막다오아미 두지부기 기분도 소미야 기와 म्हज्या भाऊ बहिणीनो म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या आणि पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊन सर्वेस्पर आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वरती देणी आमी तुजे कडची घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलां तें तुका भेटूंक तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण तुवें दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैंबान दिश्टीक पडलो. ताचें अमरपण परस जळ्ळें आनी आमचें सैंब नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बावर्तसो गुट परगटुया. सुमया जेजू तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी पगडता. तुझ्या येया सुमया जेजू आमी अत्रेकता. तुझ्या येया सुमया
जेजू आमी उतरिता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटो पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांच वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मोरी देवाचे माये संगती भगेवन जुजे ती सोपती भगेवन दमदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ज्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन दीर्घेवर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंजरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सौवे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. देवळेचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ भाव भयणीनो, भोव पवित्र घडी ही सम्याक आमी काळजां सेवची. ह्या वेळार आमी कंतार गावची नांव सम्याक आमी सेवया. आमच्या जाग्यार पाटी येवन बसया, दोळे धांपया, ताचें हाजीरपण आमच्या काळजांत आमी भोगया. इल्ल्या वेळा उपरांत आमी एक ल्हानशें भजन म्हणटलें. हांव तुमकां जाता जाल्यार म्हज्या सांगाता तुमी म्हणयेत, नातल्यार तुमकां वगोच बसोंक मन जाता जाल्यार तुमचे दोळे धांपून त्या उतरांक तुमी कान दिवचे.
Hırgan Jesu, hırgan tuka, कुटुंबान zulmo te पवित्र केल्या तुझ्या येण्यान घरभर आमचे हरगां जेजू हरगां तुका हरगां जेजू हरगां तुका कुटुंबान जल्मो ते पवित्र केल्या तुझ्या येण्यान घरभर आमचे हरगां जेजू हरगां तुका हरगां जेजू हरगां तुका कुटुंबान जल्मो ते पवित्र केल्या तुझ्या येण्यान घरभर आमचे हरगां जेजू हरगां तुका हरगां जेजू हरगां तुका कुटुंबान जल्मो ते पवित्र केल्या तुझ्या येण्यान घरभर आमचे हरगां जेजू हरगां तुका हरगां जेजू हरगां तुका हरगां जेजू हरगां तुका प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाच्या बळान आमचे जिवीत जेजूच्या जिवीत सारखें कर म्हूण मागता त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सौवे आसूं तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी हो ध्येय घेवन आज दुसऱ्या दिसाचें नोवेनाचें मीस आमी भेटयते आसा आनी ह्या मिसाक इतल्या व्हड संख्यान हजर जाल्या तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मात्र न्ही बाळका जेजूची दाराळ आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. आज कुटाम जमता थंय बरवसो जियेता हो विशय नियाळता आसतना ह्या पुणशेतांत जुबलेवाच्या वर्सा सर्व कुटुंबाचो जुबलेव आमी संभ्रमता. तातल्या तातूंत MFC म्हळ्यार मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट हांकां पयलें कपल्स फॉर क्रायस्ट, यूथ फॉर क्रायस्ट, किड्स फॉर क्रायस्ट म्हणून आपयताले. पूण आतां तांकां सगळ्यांक सांगता हाडन मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट म्हळ्यार कुटुंबा जिवीत बऱ्यान अर्थाबरीत आनी जेजूक लागशिल्ल्यान जिवोवचे मुखांतर ते जेजूची सुवार्ता परगडतात. त्या देखून तांकां मिशनरी न्हय भायर वचून बगार कुटुंबाची जिवोवच्या मुखांतरच ते मिशनरी अशें जावंक तांकां आपोवणें आसा.
असलो एक पंगड आमच्या दिएसीसींत न्हय मात्र आमच्या फिरगजांनी तो क्रियाळ आसा. ह्या पुणशेताकी तांची सेवा आसा. प्रत्येक जावन ब्रेस्तराचे इंग्लीश मिसाक हांतले तरणाटे आमकां गायन करतात. मात्र न्ही तांची जमत ह्या पुणशेताच्या थळार ते करतात. ह्या संदर्भी तांकां तांचो जुबलेव आचरण करतना आमी तांकां शाबासकी पटयता. मात्र न्ही हांगासर तुमी आसची सगळी कुटुंबादारां तुमचोय उडास काडटा आनी तुमचोय जुबलेव ह्या संदर्भी आमी आचरण करता. सगळ आमी ताळयो पेटोवन आमकांच ह्या जुबलेवाचे सुभाशय देव बरें करूं. ह्या संदर्भी आयच्या विशयाचेर अर्थाभरीत नियाळ दिवंक हे मिसाचें बलिदान भेटोवन जेजू बाळकाची आशिर्वादां आमचेर मागून धाडिल्ले जावन आसात. मनदेक बाप रुडॉल्फ राज पिंटो आमचेच कर्मेलीत याजक तांकां मोगान आमी बाप रुडी म्हणटा. तुमकां ते कांय परकी न्ही. ह्या पुणशेतान ते आसले आनी आतां ते ऋषिवनांत तांची सेवा दिवन आसले परच्या डिसेंबर म्हणसर. ताचे उपरांत तांकां आनीकी इल्लें वयर उबारन व्हडलो हुद्दो म्हणच्या की व्हड जबाबदारी म्हूण येता तांच्या खांदार घाल्ली आसा. कित्याक म्हळ्यार लितुर्जींत वा देव स्तुतेंत तांणी डॉक्टर सनाद रोमातावन जोडल्या आनी आतां ही तांची हुशारगाय पारखून भारतांतल्या कातोलीक बिस्पांनी तांकां सगळ्या भारतांत देवस्तुतेक वा लितुर्जीक आसच्या आयोगाचे कार्यदर्शी जावन तांकां नेमक केला. त्या देखून हांवें म्हळें हुद्दो म्हणच्या की जबाबदारी म्हूण येत म्हूण. इतली व्हडू जबाबदारी तांच्या खांदार आसता ती तांणी जोगसाणेन सांबाळूंक आनी तांचे थंय आसची हुशारगाय तांचे थंय आसची जाणवाय आमच्या भारत देशांत देवस्तुतेक विनियोग करच्याक तांणी काडच्या मेटांनी आमी तांकां सर बरें मागता आनी बाळका जेजूची आशिर्वादां तांचेर मागता. देव बरें करूं. फादर रोडी सांगतच सा भेटोवन केल्ले याजक कॉयरिस्तांक वाचपां वाचल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक घट्ट एक ताळयो दिवया पळया. बरें. फाल्यांचो विशय आसा बेविश्वासी जायनाका सतमान आनी हो विशय आमी नियाळटा आसतना हांगासर उद्यमीचो जुबलेव आमी करता. आमचे मदें जायते उद्यमी आसात कातोलीक उद्यमी आनी तांकां आमी फाल्यांच्या दिसा विशेश रितीन तांचो उडास काडून तांच्या वावरांत बाळका जेजूची आशिर्वादां आमी मागता. खर्चा बाबतींत ह्या नोवेनाच्या आनी फेस्ताच्या संदर्भी मुद्दम दिवंक तुमकां अवकाश आसा. 3000 आनी ताच्या की चडीत दान दिल्ल्यांक आमी फेस्ता दिसा वाती वांटून मान करतले. तुमकां कळीत आसा फेस्ता दिसा 2 प्रमुख मिसां आसात. 2 दीस फेस्त आसा आनी ह्या 2 दिसांनी प्रमुख 2 मिसां आसात. सकाळींचें 10:30 वरांचें आनी सांजेचें 6 वरांचें. जे कोण सकाळींच्या 10:30च्या मिसाक वेतात तुमकां त्या वेळार आमी वाती वांटतले आनी जे कोण सांजेच्या मिसाक येतात तुमकां त्या वेळार आमी वाती वांटतले. त्या देखून तुमी दान दिता आसतना थंयसर खंयच्या मिसाक येतात म्हणून तुमी कळयलें जाल्यार त्या मिसार तुमकां वाती वांटूंक आनी मान करूंक आमकां सुलाभ जातलें. कोपेलां जागी आमचें पुणशेत आमच्या कोवेंताचें कोपेल आसा चापल आसा थंयसर तुमकां कुमसार जावं अवकाश आसा. याजक थंयसर आसात. भुरग्यांक तुमी हाडलां जाल्यार फिडींग करूंक जाय जाल्यार हांगासर स्टॉलच्या फाटल्यान थंयसर एक कूड आमी तयार केल्लें आसा. तुमी ताचो उपयोग जड येता. ह्या वर्साक आमी तयार केल्ली बायबल डायरी कोंकणी कन्नड आनी इंग्लीश भाशेंत पुणशेताच्या स्टॉलान मेळटा. मात्र न्ही आमचें पुणशेताचें मॅगझीन आसा नमन बाळोक जेजू हर एका घरांनी पावोवचें जाल्लें. ताची वर्गणी मुक्तले जाल्यार तुमी नवीकृत करची वा नव्यान तुमी वर्गणीदार जावचें. ब्रेस्तारा आनी शुक्रारा दिसा आमी रक्तदान शिबीर मांडून हाडलां. हर एक वर्सा आमी मांडून हाडटा. पोरच्या वर्सा आमी 2 दीस हें रक्तदान शिबीर मांडून हाडलें आनी सुमार 110 युनिट्स रगत आमकां दान जावन आयिल्लें आनी तें फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेजीक तांणी येवन तें चलोवन व्हेल्लें. आनी ह्या वर्साय
तेच हांगासर येतले त्या देखून एकाच दिसा वचून गर्दी करचे म्हणना कित्याक ते ब्लड काणगेचे जाल्यार सुमार अर्दो घंटो लागता एकल्याक दिवंक त्या देखून एकाच दिसा रास पडचे म्हणना त्या देखून आमी 2 दीस हें आयोजन केलां तुमी तुमच्या संदर्भा प्रमाणे रगत दान करचें सोनवारा दीस भुरग्यांचो दीस हांगासर तें भुरग्यांचें व्हडलें फेस्तच तुमकां कळीत आसा संजेर 6 वरार उक्त्या मैदानार हांगासर मिसाची मांडावळ आमी केल्या आनी तुमी तुमच्या भुरग्यांक हापोवन हाडटना एक खालती विनंती आसा तुमच्या भुरग्यांक 2 रितीन न्हेसोवन तुमी हाडी येता एक बाळका जेजू भाशेन तुमी भुरग्याक न्हेसोवन हाडचें नंतर ह्या वर्सा आमी जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज तिसो जुबलेव आचरण करता आनी त्या भाशेन तिचे भाशेन ती कशी दिसता की म्हणून तुमी थंयसर ग्रट्टे लागीं गेल्यार तुमकां दिसता तिचे भाशेन तुमी न्हेसोवन हाडी येता आनी ह्या भुरग्यांक आमी मुखार बसयतले आनी जे कोण अपुर्बायेन न्हेसला तांकां खंडीत इनाम आसतलें हें तुमी मतीन दवरचें सोनवारा दिसा भुरग्यांच्या मिसाक तुमी आपोवन हाडटना संजेच्या मिसा उपरांत आमी कितें करता म्हळ्यार बाळक जेजूची इमाज घेवन ह्या पुणशेताच्या वाठारांत एक पुरशेवां काडटले कॅन्डल प्रोसेशन आनी त्या पुरशेवांकी ही न्हेसिल्लीं भुरगीं तांचो सांगात दितलीं भोव न्हू निबडिनो आमी इस्कॉलाक वता आसतना एग्जामाक तयार करता आसतना आमकां गायड बूक मेळटाले न्ही तुमकां कळीत आसतलें गायड बूक आनी त्या गायडांत वाचून आमी आमच्या परिक्षेंत बरे मार्क जोडलेले आसा आनी अशेंच खंयच्याय संगतीक एक गायड आसा जाल्यार आमकां ती संगत करूंक सुलभ जाता तुमी हांगासर येतात हांगाची मांडावळ करतनाय तुमकां हांगासर जायते वॉलेंटियर्स आदार दितात आनी फादर जॉन सिक्वेरा आमचोच कर्मरीत याजक ताणें आत्मीक जिविताक प्रत्येक जावन मागणेच्या जिविताक एक गायड बूक तयार केला हांव चिंता कोंकणींत असलो बूक येवचो अप्रूप आनी हो बूक निजाकी बारीच अपुरबायेचो आनी जायत्यो संगती हांगासर बाब जॉनान बरयलेले आसात केवल 200 रुपया मात्र ही एक प्रती तुमी घेया फेस्ताच्या उडासाक बाब जॉनाक सपोर्ट करतात मात्र न्ही तुमकांय तुमच्या आत्मीक जिविताक बारीच फायदेसो जाता कित्याक जर आमी नोवेनांत आसां हर एक ब्रेस्तर आमी हांगासर धांवून येता जाल्यार एक उद्देश आमच्या आत्मीक जिवितांत प्रगती जोडच्याक आनी खंडीत जावन हाका जाय पडचे इशारे आनी मार्गदर्शन ह्या बुकान मेळटा तुमी ती घेवची परतेन एक फावटी तुमकां सुमेस्तांक ह्या नोवेनांत भाग घेतलेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आतां बाब रुडी हांगासर आराधन चलोवन व्हरतलो जे कोणाक अर्जंट वचोंक आसा तुमी जेवण सेवन वेचें नंतर आराधनांत भाग घेया जेजूची विशेष आशिर्वादां ह्या आराधना मुखांतर मागून घेया आनी उपरांत तुमकां थंयसर जेवणाची वेवस्था केल्ली आसा तुमी पोट भरून जेवण वेचें कोणेय जेवण पाड करचें न्ही उडास दवरा कितलें जाय तितलें मात्र घेया उपरांत तुमकां बरें लागलें जाल्यार आनी एक पोटी वचोन घेया पयलींत बशी भरून घेवन मीठ उणें जालां मागीर मिरसांग चड जाल्या म्हणून दया करून उडय नाकात कित्याक आमचो पापसाय म्हणटा जर तूं जेवण पाड करताय तूं आनी एकल्याच्या बसयेंतलें सोरताय म्हूण जर तूं जेवण पाड करताय आनी एकल्याच्या बसयेंतलें तूं सोरताय आनी एक गजाल कितें म्हळ्यार आमचे वॉलेंटियर्स तुमकां पार्किंगाक जायतो आदार दिते आसात तुमकां कळीत आसा हांगा अडचणी आसा वाहनाची त्या देखून तांणी सांगले इशारे तुमी पाळा सकट रितीन वेवस्थीत रितीन आमकां हांगासर वेवस्था करूंक साध्य जाता देव बरें करूं आतां नवेन करया ताचे उपरांत आराधनांत भाग घेवया मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी हेजो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सरतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिरागून करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता ज्यो सगळ्यो गरजो जेजू बाळका मुखार दवरुया चड करून आमची कुटुंबां आमची भुरगीं
गांवांत परगांवांत काम करनासची शिकोवन आसची सगळीं दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर काम करची आमी सगळीं आमची प्राय आसता. प्रार्थुया. हे भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लोलो आसता. तुका पतयेनेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरी एक रुपये मरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका लागीं मागणे. या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीचे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखासर पडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतेन भरिल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण आनी तुजी कुमक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळकान फावो केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया. मागया. ए बो उदार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या. तुजे काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी फातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपांच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तरून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावू आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावू आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावू आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावू आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावू आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेत आनी राजवो चलयता सासनाच्या सासना.